संजीवनी साखर कारखानो सुरू करतले तर कशा रितीन करतले ह्या संदर्भात चर्चा करपाक मुखेलमंत्र्या बरोबर बसका जाली। हे काम बेगिना जावपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आसा म्हण सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकारान सांगला। आरडीएक्स खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। मीटिंग म्हणजे पयर गेल्ले 28 तारखेर एक गव्हर्मेंटा अंतर्गत फॅसिलिटेशन कमिटीची तयार जाल्ली आनी तातूंत जे आतां संजीवनी कारखान्याचे शेतकरी सगळे म्हणजे हे आसात कमिटीचे आसात तांणी सगळ्यांक दाखयले। एडिशनल आमचे चेअरमॅन जो आसा तो नरेंद्र बाब सावयकर, तेजे नंतर आज सीएम आशिल्ले, डेप्युटी सीएम आशिल्ले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी, तशेंच गडकर बाब जे फॅक्टरीचे इन्चार्ज आसा आनी सगळे शेतकार। एक विशय इतलो जालो की जी कमिटी काडले कडेन आसा तेजे विशीं आयज तांकां तेच विचारलें की कमिटी काडल्याचो उद्देश कितें आसा, तर डेफिनेटली नो डावट ते फॅक्टरी चालू करपाक शकता। एक पॉझिटिव्ह विचार तेणी मांडलो कडेन आसा। काही प्रमाणात सगळे शेतकारां कडचे व्ह्यूज तेणी घेतले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान फॅक्टरी शेवटी कोणाक बंद दवरपाची ना हो एक उद्देश क्लियर जाता। पूण ती चलयतले जाल्यार कशें चलयतले जे वेगवेगळे प्रकारान आपले विचार मांडले कडेन आसा। परत ते सविस्तर फुडें व्हरून तेजेर वेगळी आयडिया कितें काडटले गव्हर्मेंट आनी फुडें आमी परत मिटींग कन्सिडर करून करतले म्हण सांगले कडेन आसा। म्हाजें मत इतलें आसलें की फॅक्टरी खंयचे चालू जावपाक जाय आतां गव्हर्मेंटाचे म्हणजे सीएम जे तुमकां सांगले कडेन आसा की ताणें परत आमी नवी आरटीओच्या अंडर नवी फॅक्टरी हांगा उबारतले। सध्या आसता फॅक्टरी कांय विशय विचार करपाक तुमचे ना, नवी उबारतले आनी फुडें शेतकारांक दितले हेजेर सांगलें। फॉर डिस्कशन इज जस्ट टू स्टार्ट द हय आतां स्टार्ट करतले कशें करतले स्टार्ट हेजेर एक डिस्कशन आशिल्लें, बरें डिस्कशन जालें एक्चुअली आनी सगळें नोटींग करून घेतले कडेन आसा आनी ताजे प्रमाणे फुडें कमिटी कशी वर्कआउट करतात ते आमचे नरेंद्र बाब ते सगळें पळयतले आतां आनी ताजी कशी वर्कआउट करून फुडें वचपाक मेळटलें त्या संदर्भात विचार करपाक जाय। म्हणजे पॉझिटिव्ह हांव जें सांगतालो की फॅक्टरी चालू जावपाक जाय, आमची विशय इतलो आसलो की आसा ती फॅक्टरी चालू जावपाक जाय। सपोज ती जायना जाल्यार नवी करतले ताका एक डेडलायन घेतली, डेडलायन तेंच्यान अजून दिल्ली कडेन ना, खंय तरी एक 2 वर्स लागतले, 2-3 वर्स लागतले तेंचें मत आसा। पळयात फुडें कितें जाता कित्याक अजून आयज जे मिटींग तशें फायनल कांय जाल्ले कडेन ना। थोड्या प्रमाणात जो पेमेंट्स लोकांक शेतकारांक मेळपा आसा तेजे थोडे संदर्भात थोड्या सीएमान सांगले कडेन आसा की तांकां तो पेमेंट्स तुमचे विशय तुमी कितें मांडले? आमचे विशय आमी जो प्रोजेक्ट पयर दिल्लो तो आयज परत शेतकारांच्या मुखार आनी हाजे मुखार थोडक्यात हांवें तांकां सांगलो कडेन आसा की तो जर घेवन गेलो जाल्यार आसा ते फॅक्टरीक सद्या तरी काम करपाक कांय व्हडलेंसो हें ना, ती फॅक्टरी चालू करूं शकतात कमी अमावंटा भितर आनी मागीर फुडें वचपाक शकता अशें तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना। नवी फॅक्टरी घालपाची अशें नाशिल्लें, पूण कितें आसता सेम तर नवी फॅक्टरी विथीन एक टायम पिरियड तर घालता जाल्यार ओके आसा, कितें जावपाक जाय इतलेंच मातशें। अशें आयकल्लें की हय पयले आपोवन नासलें हां तुमकां इन्वायट ना ना आयचे मिटिंगेक इन्वायट आशिल्लें ताणी नांव पयलीं ना आयचे आशिल्लें 4 दीस पयलीं 2 दीस पयलीं म्हाका नोटीस आयली। कालचो कितें विशय तो एक्झॅक्टली क्लाक आहा पळय तो तुमचें नांव पयलींच्या आमदाराचें घातलेलें म्हणटा पळय कालचो काल एक इनॉग्रेशन जालां पळय तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें पण जालो न्ही, काल आयलो मरे सगळ्या न्यूजपेपर आयलो मरे तांकां सांग तुका खंयचेय एक्स एम एल एचें नांव किंवा एक्स एम एल एच म्हणना जो एक्स जालो ताचें नांव परत आतां रुलिंगा आसता ती येवंक शकना। रुलिंगाक जे कोण आसा तेजें नांव ती येवपाक जाय न्ही, इतलेंच म्हाजें मत आसलें। एक्साचें नांव खंय गोंय भर खंय जाल्ले कडेन हांवें पळयलां आनी म्हाका खबर ना प्रोटोकॉलान बसता खंय हिंगा कित्याक घायलें ते हां हिंगा कित्याक घायलें तें तांकां खबर आसता। सो काल आयज सगळें हेडलायन सगळें आयले कितें आसा सगळें पेपरान आयले कितें ताजे विचार करात ताजी चड कमेंट ना। आयच्या संजीवनीचो म्हाका इतलो मुद्दो आसा की संजीवनी चलपा जाय आनी तेजे करपा खातीर गव्हर्मेंट सद्या एक पॉझिटिव्ह पावल तेणी उबारले कडेन आसा। आतां पळया कित पर्यंत फुडें वता ते। So how is the response to CM because there is a lot of clashes between you and CM right now how ना क्लॅशीस तो वेगळो आसा, क्लॅशिसाक आनी हातूंत संजीवनी भितर म्हाका दिसता कांय व्हडलें मेजर येना, पूण आयज तेणी रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह दिल्ले कडेन आसा। म्हाका इतलेंच जाय की जाता तितलें बेगीन जाल्लें जाय कित्याक जर आमी जितलें लेट करता तितले शेतकार खंय तरी कमी जायत इतलेंच म्हाजें आशिल्लें।